करतात ते आणि अचानक डिक्लेअर करतात म्हणजे झेडपी इलेक्शन तशीच जाल्लें म्हणून एग्जीट आमकां आयज 21 दिसाचो टायम मेळटलो रिजर्वेशन पिरियड हो केन्ना डिक्लेअर जातलो पूण आयज आमी सांगपाक येयल्ले की म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जें आसा न्हू सारकें फेर जावपाक जाय म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन फाल्यां जर आसा आदले दिसा हे सरकारान जें आसा हे प्रत्येक एरियेन आपल्या मनशांक पयशे वाटपाचें काम करतात आनी दुसरे दिसा लोकांक भायर काडटात आनी भायल्यान जे लोक तेंचे वोटर्स जे आसा न्हू गोंयान हे थोडे भायर रावलेले असतात ते आदले दिसा हाडून ते दवरतात खरें म्हणजे वोटर्स कशे आसपाक जाय जे गांवांत रावतात जे विलेजीन रावतात जे शहरान असतात ते तांकां वोटींग करपाक पयलो अधिकार अशी आसपाक जाय पूण आतां ते हेंच्यांनी आज पोसलेले मनीस आसा ते भायरसून येतात पूण आमी सांगपाक येयल्लें कितें की इलेक्शन सकाळचें स्टार्ट जाल्या उपरांत सांजचे जे जाता ते बॉक्सां जी असतात न्ही संक सोंपना फुडें ते म्हापशा शहरान जाल्यार संक सकाळीं सांजचे संक सोंपल्या उपरांत ते स्टोर रुमान दवरपाक स्ट्रॉंग रुमान दवरपाक 2-3 वरां लागता हें आमकां कळपाक जाय आसलें म्हणून आमी सांगपाक गेल्या स्ट्रॉंग रुमान दवरता आसतना जर आमची खोर्ले एरियेनसून सारस्वत विद्यालया कडल्यान पेड्यान वचपाक टायम कितलो लागता तो टायम ताका आमी सांगला 15 मिनटां 20 मिनटां भितर ते थंय पावपाक जाय म्हणून नाल्यार हे 2-3 वरान जर मशीन जर भोंवन जर गेले ते भानगडी करपाची शक्यता आसा म्हणून आमी तांकां सांगपाक गेल्या स्ट्रॉंग रुमान दवरल्या उपरांत थंयसून CC कॅमेरे आनी व्हेरी नॅक्स्ट डे कावंटींग जावपाक जाय आनी सारकें स्ट्रिक्टली जावपाक जाय सरकाराक जाय BJPच्या सरकाराक जाय तशें न्ही जे कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लेले आसा डेमोक्रेसीन जे अधिकार जे दिल्लेले आहात त्या प्रमाणे इलेक्शन जावपाक जाय म्हणून तांकां सांगलां आनी रातचे पुलीस हे सारके आसपाक जाय आनी जे पुलीस ऑफिसर जे आसात जे रिटर्निंग ऑफिसर जे आसात न्हू हे म्हापशा शहरांतले आसूंक फावना किंवा सपोज वास्कोन इलेक्शन आसा मडगांव आसा फोंड्या इलेक्शन आसा पणजे आहा ते एरियेतले सगळे ऑफिसर चेंज जावपाक जाय म्हणून आमी ताका सांगलां आनी इलेक्शन हे सारकें स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन तुमी सारके लोकांक हे करून कॉन्फिडन्सान घेवन तुमकां जाय तशें न्ही अशें सांगलां आनी तेतून आमी मेरवण्याक सगळे बरयलेले आसा मेळपाक